जेजू तूं मनशां खातीर मेलोय, जिविताच्यो जोरी व्हांवलोल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकुटीचो सागोर उक्तो जालो. जिविताच्यो जोरी ओगोनीत देव काकुटीन सगळ्या संवसाराक काकुटीन बुडोय आनी तीच आमचेर रोखोय. ओ रोगता आनी उदका तुमी काकुटीची जोर कोशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवलोली. हांव तुजेर पातयेता. पवित्र कुर्साचे कुरवेन न्योर आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतले बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्राज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नोमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस पोर तुज्या तें आसा, वस्तोरे आमोदें तूं सोदव आनी सोदव तुजो पूत जेजू. बायगेंत मरे देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सोत मानता देवा, सोर पदवीदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमिया, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मोरेताय जल्मलो, कोस पिलाता काल ताणें गोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला, तुयतां जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबेक, भक्तांचो एकताल, पातकांचे बक्षणे, कुडीचे जेवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या भोव मोगाळा पुताची आनी आमच्या दोनया सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातक्याच्या फारीकपणा खातीर, जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर.
जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. सासनाच्या बाबा हांव तुका भेटयता तुझ्या मोगाळा पुताची आनी आमच्या दोनिया सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोध केस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कर. सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या मोगाळा पुताची आनी आमच्या दोनिया सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या मोगाळा पुताची आनी आमच्या दोनिया सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमच्या आनी सगळ्या संवसाराची काकूट कोर. जेजूच्या
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टा खातीर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. सासणाच्या बापा हांव तुका भेटोयता तुझ्या बोमोगाळा पुताची आनी आमच्या दोनिया सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कूड कूड आणि आनी रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातक्यांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या बोदुकेस कोश्टां खातीर आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूट कर. पवित्र देवा पवित्र पदवीदारा पवित्र मोन्नावे आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. पवित्र देवा पवित्र पदवीदारा पवित्र मोन्नावे आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. पवित्र देवा पवित्र पदवीदारा पवित्र मोन्नावे आमच्या आणि सगळ्या संसाराची काकूट कोर. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. Gurbeche kurpa meldoli Iba sauni smogaci Hastele kanito nirmo Survundaran basaile Pausa urim bersau Pausa urim mautsveva Kurbice tembe melda Pun pausa uri zahe bersa Pausa urim bersa Ami sutau deva
कुर्बेचे थेंबे मेळटा पूण पावसा वरी जाय बेळसा मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. जेजू सिसांक घेवन फिलिपाच्या शेजारच्या ग्रामांनी भायर सरून गेलो. वाटेर ताणें आपल्या शिसांक अशें विचारलें, हांव कोण म्हूण लोक म्हाका धरतात? आनी ताणें पोरतीपाळून म्हळें, कोण कोण जुवां बातीस, कोण कोण इलिजा, कोण कोण प्रवाद्यांतलो एकलो अशें म्हणटात. तेन्ना ताणें तांकां विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हूण सांगतात? पेद्रून जबाब दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त. तेन्ना आपणा विशीं कोणाकूच सांगिनाका म्हूण खोरायेन ताणें तांकां हुकूम घालो. मागीर जेजू नव्यान उलोवन लागलो, देवाचे कुशे प्रमाणे मनशाच्या पुतान जाय ते सोदचें आसा. जाणटे मुखेली आनीक आनी धर्मशास्त्री ताका नाकारतले. ते ताका जिवेशी मारतले आनी 3 दीस जातूच देव ताका पुनर्जीवन करतलो. ही वस्तू स्पश्ट सांगल्यो तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेदून ताका भेश्टावंक लागलो. पूण वळून आपल्या शिसांक पळोवन जेजून पेद्रूक अशें म्हळें आनी बोबाट केली, म्हजे मुखावेलो वस सोयतना कित्याक तुजें चिंतप मनशाची देवाचें न्हय. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हें बाबडनो बरें करून देवा उतर आयकात. कोणाचें उतर आयकात? देवा उतर आयकात. आनी देवा उतर तर आयकलें आमची सवय कितें उणें आसा तें देव बरोवन काडटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. भावार्थान हें देवा उतर आयकात. आतांच आमी वाचलां ताचेर आनी खोलायेन आमी नियाळ करुया. तुमचे बायबल आसा जाल्यार उक्तें करात. मार्क चॅप्टर 8 वर्स 27 to 33. आयज एक प्रश्न जेजून एक प्रश्न विचारलो. कितें म्हणून विचारलें? कितें प्रश्न विचारलो जेजून? हांव कोण? फाल्यां तर हांवें विचारलें तुमकां हांव कोण? कितें म्हणटले तुमी? हांवें तुमकां विचारलें आगो हांव कोण? कितें म्हणटले तुमी? मारी आसा सांग. आनी पुतून विचारलें हांव कोण? केन्ना आमी प्रश्न विचारता मोजेस? वेन वी आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न केन्ना विचारता आमी? केन्ना प्रश्न विचारता आमी? येस, बेश्टी विचारता? होय, तकलें सोडलें आसतली. बेश्टी विचारलें तकलें कितें जालें आसतली? सोडलें आसतली. केन्ना प्रश्न विचारता? गरज पडल्यार. वेरी गुड. आनी केन्ना? आनी खबर ना तेका लागून आमी कितें करूंक सोदता? खबर काडूंक सोदता. आमकां खबर ना, आमकां खबर नासली तेका लागून आमी कितें करूंक सोदता? आगो तो गेलो तो कोण गो? आयकलें? केन्ना आमी गरज तेन्ना खबर काडपाक
वो त्या मनशाची त्या वस्तूची कितें करपाक वळख घेवपाक न्हू. आनी केन्ना प्रश्न जाता आमी आनी केन्ना आमी कितें जाताय कितें जाताय आलताय कन्फ्यूज जाताय कन्फ्यूज सारकें गाय फोट गाय तेंच गाय तोच गाय हेंच गाय तें गाय कितें जाता तेन्ना कन्फ्यूज म्हणजे कितें घुस्पतात घुसपाक गोंदळाक सांपडटा तेन्ना कितें जाता आमी कितें जातात मेलकियो प्रश्न विचारता हांव. केन्ना केन्ना आमच्या मनान कितें येता प्रश्न येता पूण दुबाव येता येना तुमच्या मनान दुबाव येता आनी प्रश्न विचारना तूं आनी दुबाव वाडोवपाकू वो दुबाव गो थिंग कोणा कडेन उलयतालो अरे कोण रे ती बायल कोणा कडेन बायले कोणाक फोन आयिल्लो कोण गो तो वय ना कित पयस करपाक दुबाव. बायलेन घोवाक प्रश्न विचारला घोवान बायलेक प्रश्न विचारला कितें पयस करपाक प्रश्न केन्ना केन्ना विचारता हांव आमचे दुबाव कितें करपाक विचारूंक जाय वो नाका तुणी नाका खंय सगळी श्योर बट बेश्टे प्रश्न विचारनाकात. दुबाव येता घुसपाक गोंदळ सांपडल्या केन्ना जाणा जावंक सोदता हांव केन्ना त्या मनशाची वळख घेवंक सोदता हांव कोणे त्या मनशाची त्या वस्तूची आमकां कितें गरज तेन्ना. प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया. आयज हांगासर लोकां मदें घुसपाक गोंदळ जालो लोक घुसपलो पीपल वर कन्फ्यूज लोक कितें जालो घुसपलो कोणा विशीं जेजू विशीं कोणा विशीं जेजू विशीं लोक कितें जालो घुसपलो कित्याक घुसपलो ताचेर आमी ल्हानशी आनी कसो घुसपलो आमी पळोवया. आमी केन्ना घुसपतात केन्ना केन्ना वाटेन लेगून वयता आसूं घुसपतात येश वचपा दी आनी खंय वचून मागीर परतून येवचें पडटा. बट तशी हो लोक घुसपलो जेजू कोण तो कित्याक घुसपलो काय लोक जाय ते भाशेन उलयतालो कोणा विशीं उलयतालो जेजू विशीं जाय ते भाशेन लोक उलयतालो ताका लागून हे सीज लोक कितें जालो घुसपलो. कितें कितें उलयताले कोण कोण म्हणटालो तो न्हू बायलांक बरो आहा जेजू कोणाक बरो आहा बायलांक बरो आहा म्हणून कोण काय तो बायलां फाटल्यान वचपी काय बायलांक बरो आहा तो बायलां फाटल्यान वचपा जालो ना अशें चिंताले ते. कित्याक बायलां फाटल्यान वयतालो एक बायल ताका मेळ्ळी कोण बायल एक बायल सांगशात बायलां नांव सांगात तुमचें नांव सांगशात. मारिया मागदालीन फारिझेव सिमा म्हणटा ताणें ताका जेवणाक आपयल्लो कित्याक आपयल्लो जेवणाक आपयल्लो आनी जेवपा बसले कडेन कोण आयली एक बायल नांव नासली बायल आयली आनी कितें केलें तिणें हय तेल घातलें दुखांनी केंस पुसले आनी आपल्या केंसांनी पांय धुले दुखांनी पांय धुले आनी केंसांनी पांय पुसले. एणें कांय तिका कितें केलें ना म्हणलें ना बेश्मेर म्हणली ना पूण कोणा बरोबर वचपाचो बायलो तेजी बरोबर येताय आनी तो अशी चिंतप. दुसरी जायत्यो बायलो मेळ्ळ्यो तातूंत आनी एक बायल मेळ्ळी एक बायल जाली आनी कोण बायलो आनी एक बायल सांगशात
any other woman? रक्तपात बायली जाल्ली बायल, रक्तपात जाल्ली बायलीन हात लावपाक जायनासलो. रक्तपात जाल्ली बायलीन दादल्या मध्ये लोकां मध्ये येवपाक जायना असले. आनी ती बायलेन येयली ती. दुसरें तिणें कितें केलो? कितें केलो? हात लायलो. जेजून कांय म्हणलो ना. जेजून कांय म्हणलो ना. म्हणून कोणाक गोड आहा? कोणाक गोड आहा? बायलेक गोड आहा. बायलां बरोबर 2 बायल्यो जाल्यो. आनी कोण बायल? कोण? मारता. मारता मारेगीर बेतानीक बगर बरोबर कित्याक वयता? कित्याक वयता? कित्याक गेल्लो? जेवपाक. पूण तेंगेर बगर बगर वयता. बायल आहाय तेंगेर. पूण तेंगे एक दादलो आहलो. नांव कितें ताचें? लाजार. तेंचो भाव आसलो. 3 जाल्यो. चवथी बायल कोण? चवथी बायल बांयचें उदक काडून गेल्ले कोणें ती सामारितान वचसरी दुसऱ्या दादल्यांक घेवन भोंवताली. आनी आतां हुंयच्या दादल्याक मेळ्ळ्या. कोणाक मेळ्ळ्या? आनी जेजू बरो आवय कितको उलयत ते. कितको उलयत तो. ती बायले वाडे बरो उलयता. पूण बायले कितें आहा? कितें आहा? बरो आहा. बायलांक बरो आहा. बायलो ताका बरी आहात. सो काय बरं उलयताय ती. सजमलें? बरें आनी एक बायल कोण सांगशात? 5वी बायल. ती जाली. होय. पोंगी. आडा अशें करून हें पोंगी म्हळ्यार कळटा तुका न्हू. पांयान चलता वो हातान चलता कांय कोणा अशें भेंड येयल्ली. भेंड येयल्ली पोंगी जाल्ली बायल. आनी एक बायल. आनी कोण बायल येता मनान? आनी एक बायलेक हाडलोली. कितें करपाकू? पोतबाराक सांपडलेली बायल. सगळे दादल्यांनी हाडली मारूंक. हो दादलो एकटोच कितें म्हणटा? कोणाक? कोणाक? पातोक ना? ताणें तिचेर फातोर मारचो. पयलो दुसरो तिसरो? पयलो. आनी सगळे गेले. हो मनीस दादल्यांक धांवडयता. आतां ते सगळे गेले. उरले कोण? ती बायल आनीक जेजू. लूक कन्फ्यूज. हो बायलां बरोबर भोंवता. हे भाशेन हो कोण? तो बायलां बरोबर भोंवपी कोण? लोक कितें जालो? कन्फ्यूज. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. 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 आनी तुमी केन्ना आयकलां बायलां पोदीर म्हणलो? आयकलां तुमी? आयकोना? पयली फावट आयकलो बायलां पोदीर म्हणटाय. ते सगळे बायलां म्हणलें. जेजू कोडे भाशेन ते लेखताले. हे खंयचे बायलेक ताणें धांवडोंक ना. पळय तूं बरें उक्तींग पळय. ती आनी गरीब बायलेन विधवेन विधवा ती कितें घातले? 2 नाणे घाले. टून 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 टून. आवाज कितलो आयलो? 2 नाण्याचो. येदो ल्हानटे दिसपणा आसलेले. येदे दिसपणा आसलेले. आनी नाण्याक कांय वालोर नासलो. ते नाणे घातले. आनी लोक साखांनी पयशे घालताले. गडगड 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 गड आवाज कसलो कसलो आवाज येतालो. केन्ना जेजून तांकां वाखाणलें ना. पूण कोणाक वाखाणली? 2 नाणे घातलेले बायलेक वाखाणली. पूण पोतून हो बायलांक बरो आहा. कोणाक बरो आसा? बायलांक बरो आसा. लोक अशें चिंतताले. दुसरें आनी कन्फ्युजन लोकां मदें आयलें. उक्ती करात. मॅथ्यू चॅप्टर 9. मॅथ्यू चॅप्टर 9 verse 32 and 34. 9 verse 32 and to 34. पळय आतां जेजूक लोक कितें कन्फ्यूज जाता तो.
मेवला Matthew chapter 9 verse 32 to 34. हां हे सगळे गेले आनी एक मोन्या काडलो कितें बसलो ताचेर देंवचार बसलो मागीर देंवचार काडटूच कोण उलयलो कोणा दोन आहा तुमकां हिंगा व्हडल्यान हां तेजी गुंगटेक दोन आहलो कोण देंवचारान सोडले उपरांत मोनो कितें करूं लागलो जाय जाणां इगोजीन आयले उपरांत कोण दोत्ता हां भायर संवसार म्हणून एक धरून दिवपा येना म्हणून इगोची आयले उपरांत कितें जाता ती कितें जातात मोनी जातात जबाब दिवपाक प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देंवचार काडटूच मोनो उलयलो आनी लोकांन अजाप जावन म्हळें कितें म्हणलें हां असलें आमी केन्नाच पळोवंक ना मागीर लोक देवाक आर्गां दिवंक लागलो आमचे मदें जेजून मेल्ल्याची मोन्याची कितें केली जीव सोडयली मोने उलोवंक लागले आनी थोडे मोने जाले कुड्डे जाले कोण ते फारिजेवान कितें म्हणलें ताणें कितें म्हणलां सगळीं हां देंवसाराची पदवीन देंवसार काडटा तो कोण तो मनीस बी कोण देंवसारूच देवाची पदवीन काडटा जाल्यार तो देवाचो देंवसाराची पदवीन देंवसार काडटा म्हणून जेजू कोणाचो जालो देंवसाराचो पीपल आर कन्फ्यूज जेजूचे पयलो कितें बसला हांव नको तुमकां केन्ना पयलेले थोडे न्हू मेल्ल्या आत्म्याक आपणाचे हाडटात आनी मेल्ल्या आत्म्याक घेवन ते मागीर देंवसाराची कोरण्यो करतात आयकलां तुमी केन्ना आयकोंक ना ते एक्ट ऑफ एपोस्टल चॅप्टर 16 वाचत दोर्मितांचो इतिहास 16 आनी 16 हांगासर मेळटा एक चेडूं पारकितालें ताका देंवसार ताचेर एक देंवचार बसो आसलो नशीब पारखुवपाचो जाय जाणां आदीं वेतालीं कितें पारखुवपाक नशीब खंय आहा गो चोय तुमगे आहा जाल्यार तुमगे आतां तुमगे नशीब दिसपट जाल्यार चोय बरें आतां तांकां नशीब आहा आनी आतां ना तांकां कितें आतांचें कितें आहा नशीब आहा आनी आतां ना तांकां कितें आहा तेंगे खंय आहा तांकां नशीब ना वही ओके प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 नशिबान आहल्यार मेळटलें नशिबान न्हू देवा कडेन जायना म्हणलोलें देवा कडेन जायना म्हणलोलें आमगे हातांचें कांय ना देंवचाराच्या आत्म्याचें कांय ना म्हणून जेजूक लोक चिंतूंक लागलो हो कोण देंवचार देंवचाराची पदवेन देंवचार काडटा म्हणजे जेजू कोण कोणागे पुतू देंवचारा गेले कोण बिबटो आसतलो बेलझेबूल बसला ताचेर बेलझेबूलाचे पदवेन तो कितें कोत्ता म्हणून पीपल आर कन्फ्यूज दुसरे मुखार वेता न्हू जेजूक थोडे चिंतूंक लागले जेजू बेबदो कोण कोण बेबदो चेडो दादलो सोरोप येता तो कोण आनी चेडवान बायल पिताय ती कोण तरी चेडे आनी दादले सोरोप येता ते कोण बेबदे आनी चेडवां आनी बायलो पियेता ती कोण बेबदुलां म्हणटरी सोरपियोन बट लोक जेजूक कितें पळयतालो बेबदो म्हूण पळयताले
केम पळयताले बेबदो म्हूण पळयताले आनी खरें बेबदो काय तो थोडे जेसू पोटयो पोटयो म्हळ्यार कितें लूक चॅप्टर 7 लूक चॅप्टर 7 वर्स 31 to 35 पळयात लूक चॅप्टर 7 वर्स 31 to 35 लोक जेजू कसो पळयता तो पळयात 31 to 35 मेवला हे लोकांक कोणाक म्हूण सूर करूं थोडें तूं बरें सांगलें लोक कितें म्हणटात कित्याक सांगलें सांगोंक ना कितें लोक कितें म्हणटात कित्याक सांगो ना उलयलें लोक कितें म्हणटात ते चड उलयता उलयना जाल्यार तें कोण मोने दोनूय हाडेन पूण हे लोकांक कोणाक म्हूण सोर करूं हे लोकांक कोणाक म्हूण सूर करूं कसलो लोक तो दोनी हाटें उलोवपाचो सांगलें जाल्यार कित्याक सांगलें सांगूंक ना जाल्यार कित्याक सांगूंक ना प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मागीर कोणा सारकी मैदानार रावतल्या भुरग्यां सारकी कितें करतात भुरगीं कितें करतात पळयात बरें तर आयज बरें म्युजीक वाजोवया आनी बरी नाचया केसो वाजयलें केसो बँड हाडोलें तें कितलें बरें वाजोवं तांकां नाचोंक नाका तें कितें म्हणटा नाचोंक येना तांकां कितें आंगण कितें वांकडें रांदूंक येना तांकां इन मराठी नाचता येना अंगण वांकडें रांदता येना ओली लांकडी म्हाका रांदूं कोणा न्हू हें प्रॉब्लेम कोणाचें लांकडाचें म्हजें प्रॉब्लेम न्हू हे बँडा हे म्हजें प्रॉब्लेम न्हू म्हाका नाचूं कोणा हें म्हजें प्रॉब्लेम न्हू कोणाचें प्रॉब्लेमू बँडाचें पूण तें बरें वाजयलें ही बरी नाचली नात आवय मातशें रडपा वाजोवंक जाय आसलोलें आनी रडपा वाजयत आवय आम रडो येयलें हिंगा कळ्ळें अशी मनशां आहात कंटिन्यू विलापाचो मातशें रडात पूण लोक कितें करनात रडनात मागीर पूण तुमी रडली नात कंटिन्यू आतां बरें कोण आयकात जुवां बातीस खंय रावतालो रानांत रावतालो कितल्या लाखांचो सूट घालतालो कितल्या हजारांचो सूट बूट ना कितें न्हेसतालो कोणा चामड्याची कोणाच्या जनवाराची चामड्याची कोडे उंटाची चामडी आनीक जेवण खाण जेयनासलो आनी कितेंय पियेवपाचें सोरो तसलें कांय ड्रग्साचें एका ग्रेप्साचें कांय पियेनासलो आनी लोक ताका वांकणचे सुवातेर कितें म्हणटात कितें म्हण लागलो लोक कितें म्हण लागलो ताचेर देंवचार बसला ताचेर देंवचार बसला देखून तो एकटो रावता ताचेर देंवचार बसला म्हूण तो जेविना ताचेर देंवचार बसला देखून तो
लोकांमध्ये भोंवना ताचे देवचा बसला देखून तो कितें करना सोरो बी पिना म्हणजे जितली मनशां सोरो पियेना तांचे कोण बसला आनी जितल्या मनशांची सोरो पियेता तांचे कोण बसला पयले हो जिविना खायना लोकां मदीं रावना सोरो पियेना देखून तुजे देवचार बसला कितले सोत आनी कितले फोट ते मागीर पळोवया आमी कंटिन्यू मनशाचो पूत देवाचो पूत मनशा मदें जियेलो द वर्ड बिकेम फ्लॅश सोब मनीस जाला मनशा मदें जेजू मनशा मदें जिवंक आयिल्लो हिंगा थोडे म्हणटा जेजू सोरो पियेलो म्हूण ना जेजू मनशा मदीं जियेलो पूण लोकांनी कितें समज एक जेवपाक दिलें कितें केलें आसतलें जेवलो आसतलो म्हाका दिसना सोरो पियेलो म्हणून सोरो पियेलो म्हाका दिसना पूण हे कितें म्हणटात हो कोण आसा पोटयो आनीक आनीक बेबदो म्हणून हिंगा हांगा पोतून लोक कन्फ्यूज जालो जेजू पोटयो आनीक आनीक बेबदो पयलीं आमी पयलें जेजू बायलां बरो भोंवता बायलांक बरो आहा पयलीं आमी पयलें दुसरें आमी पयलें ताचें कोण बसला आनी तिसरें कितें पयलें आमी कितें पोटयो आनीक आनी ताचे इश्ट कोण ताचे इश्ट Matthew chapter 9 verse 10 to 13 जेजूचे इश्ट कोण ते पळयात 9 verse 10 to 13 कोण ताचे फ्रेंड जायत पाडुशे म्हणटात तुजे पुताचे फ्रेंड कोण ते सांग म्हाजो पूत कोण तो हांव सांगता म्हणटात तुज्या चेडवाची फ्रेंड कोण ती सांग मागीर तुजे चेडूं कोण तें हांव तुज्यो जायते पाडूचे फ्रेंडा वरवीं तूं कोण तो सांगूं येता जेजूचे फ्रेंड कोण ते पळयात 9 chapter 10 to 13 साबार एकट्यान दवरूच न्हय सगळें भायर उडयल्ले सांडलोले शेणलोले कोण दोन वसुलदार मागीर वायट चालीचे मनीस दोन वसुलां बरोबर भोंवता वायट चालीच्या मनशां बरोबर भोंवता मागीर जेजू कोण जालो बेबद्यां बरोबर भोंवता ताका कितें म्हणटात चोरां बरोबर भोंवता ताका कितें म्हणटात खोट्यां बरोबर भोंवता ताका कितें म्हणटात खोटो बट जेजू वायट मनशां बरोबर भोंवता हालेलुया 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 राका लागून लोक कन्फ्यूज जालो कोण हो बायलां बरोबर भोंवपी देंवचार बसलो बेबदो पोटयो वायट स्वभावाच्या मनशांक लागीं धरून जियेता तो इतलेंच न्हय मुखार लोक कन्फ्यूज जालो ते म्हणल्यार पातकां आनी बक्षिता कितें बक्षिता कोण पातकां बक्षिता बेबदो बायलां बरोबर भोंवता तो देंवचार बसलो वायट स्वभाव मनशां बरोबर जियेतलो पोटयो कितें बक्षिता पातकां बक्षिता पळयात मार्क चॅप्टर 2 verse 7 मार्क चॅप्टर 2 verse 7 उक्ती करात बायबल मार्क चॅप्टर 2 verse 7 मार्कुचे शुभवर्तमान 2 विसर वडी 7
अरे पातकां बोगशिपाचें काम कोणा गेलें? देवा गेलेंच. पूण वो कितें कोत्ता? पातकां बोगशिता. हो आनी कोण तरी मुखार तेजे न्हू आनी मुखार मातशें मार्क चॅप्टर 4 वर्स 41 पळयात. 4 वर्स 41. हो कोण जाय? कित्याक हो कोण? जेजू कोण? पातकां बोगशिता तो कोण? देवाच्यानूच पातकां बोगसूं येतात. आतां हो कोण जाय? कित्याक हो प्रश्न पळयात. हा तो दोरया वारो आनी दोरया बसून ताचे कोण तर तो. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. पोतून आतां कोण तर सोदता, प्रोशीत जाता आनी जाता आसतना ती म्हाका तांच्या घरा कडेन पावलें. खंय पावले आसतलीं? जेजूच्या घरा लागीं खंयसर पावलीं. जेजू खंयच्या गांवांत वाडलो? कुरपावाडो, जांबळ. खंयच्या वाड्यान वाडलो? खंयच्या गांवांत? आवय गे म्हजी माय, हितू भिता तुमी नाजार येताकू सा सुक्ती बॉल नासलोले आंडोले. कमॉन, खंयच्या गांवांत? नाजारेत ह्या गांवांत. आनी विचारीत गेली. प्रश्न विचारीत खंय गेली? खंयच्या गांवांत गेली? कमॉन एंड्रिया, खंयच्या गांवांत गेली? नाजारेताक पावली. आनी नाजारेता पावले उपरांत तांकां कितें कळ्ळें? मार्क चॅप्टर 6 वर्स 3. थिंग गेले उपरांत पयलें आसतलें धाकटो तेंचो रूम आहा थिंगा. पूण ते रूमान तेंचो रूम पळय आहा, तेंची घरां आहा थिंगा. व्हडली इगोज आहा, वन ऑफ द एशियाज टॉलेस्ट चर्च नाजारेताक. आनी धाकटो रूम आहा एक, धाकटे गुडेसो, धाकटोच, व्हडलो न्हू. आनी थिंग गेले जाल्यार ताचो बापूय कितें कोत्ता आसतलो? बूक घेवन वाचतालो, बरयतालो. कितें कोत्तालो? ठो 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 करक 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 कोत्ता आसतलो. आनी ते मागीर एक बायल भायर सरली आसतली. कोण? मारिया. न्हेसप बी बरें नासलें आसतलें. आनी तांकां पयल्यान ताणें रोखडेंच कितें म्हणलें? हो कोण? 100% शुअर हो कोण? थेवोय. थेव्याचो पूत कोण? थेवोय. म्हणटरी ताणें 100% म्हणलें हो थेवोय. मागीर अरे हेचे मारी आहा हिंगा, मारी आहा हेचो हिंगा आतांच आहा. आनी मागीर तेजे भाव, तेजे भाव म्हणल्यार ताचे कजन हिंगा आहात. हो थेवोय मरे. कोण? जेजू कोण? थेवोय. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. जेजू भूत. जेजू कोण? भूत, देंवचार अशें बी बरें आसतलें. उक्ती करात. मार्क चॅप्टर 6 वर्स 49. मार्क चॅप्टर 6 वर्स 49. म्हळ्यार आसा सारकी जिवांतले भीक मारून खावची बोवाळ मारली आसतली. कोणें? सिसांनी एक भूत आख्खो तेच कॉल्ड सी मॉन्स्ट्रन म्हळ्यार जायते फावटी दर्यानूय देंवचार आसताले आनीक
जमनीरूय देंवचार आसताले, उदकाचे देंवचार आसताले आनी वाऱ्याचे देंवचार आसताले. देंवचार म्हणजे एकोडे रावन आसले. तांचे हेचे प्रमाणे देंवचार एकोडे रावन आसले. दर्यान रावता ते देंवचार चाळवले कितें कोत्ताले, कितें हालयताले, बोट हालयताले आनी केन्ना केन्ना पोतिताले. ते चाळवले जाल्यार म्हणून जायते फावटी थोडे कडेन लोक समुद्राची पुजा करतात. ताका सांगता ते आहा तांकां चुया दर्या आहा तेसो आसूं जावो, मातशें कितें करनाका तूं, हालय नाका आनी आमकां भिवो नाकाय. तुमी दर्या हालयताय तेन्ना आमकां कितें जाता, तूं भियेतात. बट तुमी दर्यान रावात, ओगे रावात, हालय नाकात. केन्ना केन्ना भुरगीं देंपारां मातशें बोवाळ घालतात. भुरगीं बोवाळ घातल्या उपरांत कोणाक न्हिदपाक मेळटा, दिता ना. बट तुमी तरी उत्साहभर जाले, आख्खो दर्या हालयतात आनी आमच्या आखांत हाडटात. दर्या उत्साहभर जाल्लो आनी भुतां सगळीं उदकांतलीं दर्यांतलीं कितें जाल्लीं, चाळवल्लीं. दर्यांतलीं भुतां चाळवल्लीं, देंवचार चाळवल्ले आनी ताका लागून हे हालताले, व्हडें बुडूंक पावताले. आनी आतां जमनी वयलीं भुतां कितें करून येतात, कितें करून येतात, आय देवा भिरांत. एका सायडीन दर्यांतलीं भुतां चाळवल्यान आनी दुसरी खंयची भुतां येतात, खंयची, ताका लागून क्रास मारली. आतां उरनात आमी, आतां आनी चान्स ना. मागीर कोण तें भुतू, जेजू भुतूय. जेजू येतालो पूण तांकां दिसलें कितें म्हणून, म्हूण जायत पडे आमकां दिसता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी सगळ्या घुसपाक गोंदळाक सांपडले आसतना हो प्रश्न आयलो. कोणें म्हणलें हो थिवूय, कोणें म्हणलें हो मारीचो पूत, कोणें म्हणलें तेजे भाव जाकोब, ह्या सगळे आहात. तरे नाजारेतकारू, नाजारेतासान कितें बरें येता. कोणें म्हणलो कोणा बरोबर भोंवता, बायलां बरोबर भोंवता. कोणें म्हणलें हो कोण, कोण बेबदो. कोणें म्हणलें हो दोनी हातान कितें कोत्ता, बरो जे आपलो जिवतान सगळ्या उपाशी धरून येता पोट्यो. आनी अशे वेळार हो प्रश्न आयलो. जेजून आयकलें आसतलें, जेजून आयकलें आनी तांकां कितें विचारलें, कितें विचारलें, तुमी म्हाका कोण सोदतात. प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी पावटी पोतून पळोवया आमी मार्क चॅप्टर 8 verse 29. Mark chapter 8 verse 29. तर तुमी हांव कोण म्हूण सांगतात. पेद्रून कित्याक दिलो, आंध्रून कित्याक दिवना, कोण सांगता. पेद्रून कित्याक जबाब दिलो. पेद्रू एकटो आसलो आनी दुसरे उरलेले 12 आपोस नासले थिंगसर, आसले वा आसनात. तुमचे भाशेन नासलोच ओगी हात पळयताय, म्हाका कितें पळयताय ते आसलेले वा आसोंक नात. आसलेले व्हडल्यान सांगात आसलो म्हूण. तुमी दिसताय पळय हिंगा आहाय पूण ना दिसताय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. थिंगा हे 12 आपोस आसले पूण पेद्रू एकटो कित्याक उलयलो. ते मागीर सुबेज तो वय पेद्रू लागशिल्ल्यान लागीं रावपाची, हांवें पयशिल्ल्यान अशें कित्याक जाप दिली तेणें. कोण सांगता, लागीं आसलो म्हूण. आतां तेका लागून तुमी लागीं हांवें ती जाप जाय ते हाडल्या ते बरें जेम ते काडटा आसता थिंगा. अशें पेद्रू कित्याक उलयलो. एनीबडी, एनीवन, कितें कितें देवान
पेद्रून जबाब कित्याक दिलो? आंद्रून, तोमासान, मातेवान, बातुमेलान कित्याक जबाब दिवंक ना? कोण सांगता? बघू आमचे, कमॉन. हा कितें कितें? हा देवान त्या कोडीत केलें बरें. म्हणुरी बोगोर बोगोर हो पेद्रू उलयता, दुसरे आपोस चडशे उलयनात. सगळे आहा जाल्यार सगळ्यांच्या नांवान हो उलयता. कित्याक? एनीवन? राव, आमचे एका विन्सेनी कितें सांगता, सांग तूं. येयलें, जाग्याक येयलें. पयलो पाप साहेब कोण? पेद्रू. ह्या 12 जाणांचो वडील कोण? जेजू न्हू? पेद्रू. पवित्र सभेचो वडील कोण? जेजू न्हू? आतां पवित्र सभेचो वडील कोण? जेजू ना? कोण? पवित्र सभेचो वडील पाप साहेब. आनी पाप साहेबाचो वडील कोण? जेजू. बरें, आतां हांगासर पेद्रू सगळ्यांच्या नांवान उलयलो आनी पेद्रून ताका म्हणलें, तूं खडप. तूं कोण? आनी हे खडपान जेजूक जबाब कितें दिलो? तूं क्रिस्त. तूं कोण? क्रिस्त. क्रिस्त म्हणल्यार कितें? क्रिस्त म्हणल्यार जिव्या देवाचो पूत. क्रिस्त म्हणल्यार ग्रीक वर्ड क्रिस्तोस. कितें? व्हडल्यान म्हाका आयकूं येयलें ना. क्रिस्तोस वो क्रिस्तूस म्हणल्यार ग्रीक भाशेन. खंयचे भाशेन? ग्रीक भाशेन क्रिस्तोस म्हणल्यार देवान मागलोलो, पवित्र, एनॉयटेड वन, होली, सिक्रेट. आनी ताचे वयल्यान क्रायस्ट उतर आयलें, वा क्रायस्ट. दुसरें क्रिश्चन. क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण? थोडे क्रिस्तांव म्हणटाय. क्रिस्तांव आमी बी पवित्र. आमी बी व्हडल्यान एक ताळ्यांची भेट आमी देवाक भेटोवया. आमी पवित्र देखून. थोड्यान मातशें आदेश करून दुखल्या भाशेन. कमॉन कमॉन, ऑल टुगेदर. ओके. क्रिस्त म्हणल्यार देवान मागलोलो, अभिशीत केल्लो देवाचो. आनी अशें सांगनाका. ताणें म्हणलें, यू आर ब्लेसिड वन. तूं पवित्र. आनी देवा बाबान कितें केलें? तुका कितें केलें? उगडावपें केलें. आनी थंयसर ताचें नांव बदलता. कोणाचें नांव बदलता? कोणाचें नांव? पेद्रूचें नांव बदलना. पेद्रूचें सारकें नांव कोण सांगता? सिमोन, सायमन. सारकें नांव आतां हांव नोको. तूं म्हाका तेगे बर्थ सर्टिफिकेट दाखय म्हळ्यार हांव दाखोवपा नोको. ते बाती म्हाजी सर्टिफिकेट आहा फादर तुकडे? तेची मुको ना, म्हजी आहा. तुमची हाल चॅक करात. बट ताचें सारकें नांव सायमन, सिमोन. आनी ताका जेजून आनी एक नांव दिलें. तें कितें? पेद्रू. बरें, आतां पेद्रू म्हणटा तें पळया आमी. पेद्रू म्हळ्यार केफा. कितें? केफा. ओके. केफा म्हळ्यार in Aramaic just rock. केफा. केफा म्हळ्यार बेश्टे एक खडप. खंयचे भाशेन? खंयचे भाशेन? आरमाईक भाशेन. जेजूची भास खंयची? जेजूची भास खंयची? जेजून भास उलयलो, ताची माय भास उलयलो, ती भास खंयची? आयज देखून धाकटो ग्रूप आहा थंयसर.
धाकटो ग्रूप हांवें म्हणलां ते भाशेचें नांव आतांच म्हणलां आर्माईक खंयची भास आर्माईक भाशेन जेजून ताका म्हणलें कॅफा कॅफा म्हळ्यार कितें खडप मागीर मातशें कॅफा म्हळ्यार खडप मी बेश्टें तें नांव न्हू तें कोणा आमी फातर म्हण नांव दवरताय आहा कोण फातर पूण कोणा कडेन एक बरो कोण घोट आहा जाल्यार घोट म्हणटा एक पाशेण बी म्हणत बरो घोट आहा जाल्यार कितें म्हणत तूं पाशेण बी म्हणत हांव नको तुमगे सायडीक कोण आहा जाल्यार कोण बरो सारको घट आहा जाल्यार अरे हें पाशेण मरे सारकें अशें करून कडेन नीक नेम दवरीत तशें हेकाय बी नांव दवरलें कॅफा आनी केफ मुखार वेता न्हू ग्रीक भाशेन जालें तें ग्रीक भाशेन आनी बरें आयकात जेजूची भास खंयची आर्माईक जेजू उलयलो ती भास आर्माईक पवित्र पुस्तक बरयली ती भास आदलो करार आनी नवो करार बरयली भास खंयची ग्रीक उडका सुत्तलो ग्रीक आनी ग्रीक भाशेन फातर पाशेण एका कितें म्हणटा पेथ्रा कितें कितें म्हणटात व्हडल्यान गो पेथ्रा पेथ्रा म्हण जॉर्डनान थिंगा एक हें आहा वर्ल्ड फेमस पळयलां 7 वंडर्स आयकोना मागीर वचून सोद बरें हे पेथ्रा ह्या उतरांतल्यान आयलें पेत्रोस कितें आयलें पेत्रोस आनी ते पेत्रोसा वयल्यान आयलें पोर्चुगीज भाशेन कोण आ पेद्रू कोण पेद्रू म्हळ्यार ते आर्माईक भाशेन कितें जालें खडप आनी पेद्रूक तूं तो पेद्रू काडलो गोंयचो ओ पोर्चुगालाचो पेद्रू काडलो आनी गेलो खंय गेलो लंडना पावलो आनी थिंग तो कोण जालो आ पिटर सजमला कितें सांगलें आतां थोड्यांक तेंचें नांव आहा कितें पेद्रू पूण म्हणटाय कितें गोंयान रावन पेद्रू म्हणटाय तें तूं पिटर म्हणटाले खंय व्हरोंक जाय आसलें लंडन इंग्लीश भाशेन ते पेत्रोस बिकम पिटर इंग्लीश भाशेन तो पेत्रोस पड आहलो पेद्रू आहलो तो कितें जालो पिटर जालो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनीक ह्या हुस्कोत मनशाक ह्या मनशान देव कोण तो सांगलो जेजू कोण तो सांगलो देखून ताका दुसरें नांव पडलें पेद्रू तूं खडप आनी हे खडपाचेर हांव कितें करतलो म्हजी पवित्र सभा बांदतलो आनी ती हालोवंक कोणाक कितें ना कोणाच्यान जावची ना द पावर ऑफ डेथ शाल नॉट प्रिवेल अगेन्स्ट इट पवित्र सभा जाय ती पावटी कितें जाता हालता जेजूच्या शिसाचें व्हडें कितें जालें पूण पवित्र पुस्तकान खंयसर तुमकां मेळचें ना जेजूच्या शिसाचें व्हडें कितें जालें म्हूण बुडलें म्हूण मेळ्ळें ना पवित्र सभा केन्ना केन्ना हालता पाद्रीक लागून माद्रीक लागून लोकांक लागून कित्याक लागून तर पवित्र सभा हालता पूण पवित्र सभा केन्नाच बुडोना प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 ह्या पेद्रू लागीं हांव नका तुमी केन्ना पळयलां जाल्यार जायते आदले इगोर्जांनी तो सांताची इमाज जोडटालेच ते थोडे इगोर्जांनी भितर सोदता आसतना एका मनशाच्या हातान चावी आहात तो कोण आसूं जावो पेद्रू आनी ताच्या हातान चावे दिल्यो बांदपाक उक्ती करपाक आनी कितें करपाक चावी कित्याक उजार करताय आमी बेशी चावे आम दाखोवपाक कितें करपाक केल मुगो सगळ्यांक लॉक करून येयलें मुगो लॉक करून चावी घेवन येयल्यात मुगो बट चावीचो वॉट इज द यूज ऑफ की लॉक करपाक इतलें काम पुरो मागीर काड्या चावी भायर मारया
टू ओपन अँड टू लॉक इट. तुक जाय तेन्ना वो चोरां जाय तेन्ना, तुक जाय तेन्ना. पण सर्गीच्यो चावयो ह्या खोडपा लागीं दिल्यो. कोणा लागीं दिल्यो? कोण खोडप तें? पीट सायमन सायमन पेद्रू सिमांव. ओके. म्हणून एका ह्यो चावे दिल्यो उक्तें करपाक आनीक बंद करपाक. तुमगे दार न्हू, खंयचें दारू? कोणाचें? सर्गीचें. म्हणजे स्वर्गार वचून तेणें पयलीं मातशें कोणा मस्केला मारूंक जाय दोनी. कोणाकू? थोडे फावटी भुरगे अशे भोंवताय खंय तियात्राक खंय भोंवतात, पिवपाक भोंवताय आनी मागीर मागीर मातशें उगड गे दारू, मातशें उगड गे. वेळार घरा येनात, पावनात. आनी मागीर बापायन तर लॉक मारलें, मागीर येशी चयता येयलो गाय आनी तो भायर रावन चयता ही दिसपट गाय. कितें करपाकू? कितें करतली म्हणून? दार उक्तें करतलें म्हणून. म्हणटरी सर्गीच्यो चावयो सर्गीच्या दार उक्तें करूंक आनी बंद करूंक चावयो कोणें कोणाक दिल्यो? जेजून चावयो पेद्रूक दिल्यो आनी एक व्हडली जबाबदारी दिली. आयज जर कोण स्वर्गार वचूंक सोदतलो जाल्यार कोणाक रिक्वेस्ट करूंक जाय पयलो? जेजूकू. जेजूक रिक्वेस्ट केलें म्हूण दार उक्तें जातलें? अरे पेद्रू हांव जेजू सांग मातशें दार उगड म्हूण. जेजू कडेन दार उक्तें करूंक जातलें आमकां? कित्याक जावचें ना? थोडी म्हणटा जेजू कडेन जाता म्हूण, कित्याक जावचें ना? चाय घेवन कोण आहा? पेद्रू घेवन आहा. पूण कोणाक मस्के मातशें पडले? अरे पेद्रू मातशें कितें करी? दार उक्तें कर. चाय कोणाक गेल्यो? पेद्रू गेल्यो. घर कोणाक येत? पेद्रू गेलें ना. घर सर्ग पेद्रू गे घर न्हू, जेजू गेलें. पूण चावी कोणा कडेन दिल्या तूं? प्रेज लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पण भोंगो पेद्रूची. कोणाचे भोंगो? कोणाचे भोंगो? सवका म्हणा पेद्रू आयको लागत. पेद्रूचे भोंगो. कित्याक भोंगो? कित्याक भोंगो? पेद्रूचे कित्याक भोंगो? कोण सांगता? पेद्रूचे कित्याक भोंगो? सर्गीचे चावे दिवन लेकून कितें जालो? कितें जालो? अस्कोत काय सांपडलो. ताका चावे दिल्यात त्यो एका राष्ट्राच्यो दिवंक नात. चावे दिल्यात एका काळाच्यो दिवंक नात. चावेक दिल्यात त्यो कोणाच्या एका व्हडल्या बोंगल्याच्यो दिवंक नात. ताका ताचे चावे दिल्ल्यो त्यो खंयच्यो? सर्गीच्यो चावयो. जांकां तूं हें दार उगडटलो ते कितें जातलें? चोर नागोण्या फुटी कोण वचूं येता. जांकां दुसरें हेंकां दार उगडचें ना तेंच्यांनी भितर सरपाक जायना. इतलो मान येदो व्हडली पदवी दिवन हो कितें जालो? उक्ती करात, बायबल उक्ती करात. पयलें हे चावे कित्याक दिल्ल्यो? ताणें देव कोण तो वळखलो. कोण तो वळखलो? देव कोण तो वळखलो. मातशी उक्ती कर. मॅथ्यू चॅप्टर 16. मॅथ्यू 16 13 to 20 हांगासर मेळटा. मेळला? मॅथ्यू चॅप्टर 16 verse 13 onward. Okay, we'll go directly to 16. Simon. ओके. ते चावे दिल्ल्यो एकूच कारणाक लागून ताणें जेजू
कोण तो वळखलो. आयज आमी जेजू कोण तो वळखतात काय? आनी जेजू तर कोण तो वळखता, तुका कितें दिवंक जाय तें देव दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. जायते जाणांक स्वर्गार पावोवपाची चावयो ह्याचे लागीं दिल्ल्यो. आयज जाय जाणांच्यो स्वर्गार वचपाची वाट तुजी आनी म्हजे वरवीं तयार करता. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. पूण बोंगो जायती पावटी पेद्रूय 3 पावटी कितें केलें जाण नाका? 3 पावटी. तुमी कितें पावटी गेले म्हणून आसाय? हांव कितें पावटी गेलो म्हाका उडक आसना. जेजूक कितले पावटी हांवें नाकारलो तो हांव. पूण पवित्र पुस्तक सांगता पेद्रू कितें जालो? 3 पावटी. लूक चॅप्टर 24 मातशें फास्ट उक्ते कर. लूक चॅप्टर 24 वर्स 1 to 12. ओके. आमी सगळें वाचूंक वेचचें ना, पूण हांगासर 3 पावटी तो कितें गेलो? नेकार गेलो. उपरांत तो जेजूक सोदूंक भोंवता. जेजूक सोदूंक भोंवता. कुर्सार मारल्या उपरांत जेजूक फोंडान पुरल्या उपरांत परतून जेजूक सोदूंक भोंवता. तें आमकां मेळटा लूक चॅप्टर 22 वर्स 54 to 60. हांगासर जेजूक ताका नाकारता पेद्रू आनी मागीर हांगासर तो ताका मेळूंक येता. परतून तो आपल्या जिवितांत सगळें पातक रोडल्या उपरांत जेजू परतून ताका जबाब दिता. उक्ते करात. जॉन चॅप्टर 21 चोवांशी वर्तमान 21 वडी 15 ते 19. जॉन चॅप्टर 21 वर्स 15 to 19 हांगासर मेळटा. ताका कितें विचारता तो? ओके ओके वील बिगीन हियर. जेजून सिमोन पेद्रू कितें म्हणलें? हाची परस कुदीक म्हजो मोग कोत्ताय मग तूं. आनी कितले पावटी विचारले? 3 पावटी. जेजू आयज तुकाय विचारता, खरेंच तूं देवाचो मोग करताय? 3 पावटी पडलो तो. लोक कांयचे काय उलोवंक लागलो. 3 पावटी ताणें जेजूक नाकारलो आनी जेजू परतून ताका विचारता, खरेंच तूं म्हजो मोग कोत्ताय? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. पेद्रू खडो पूण बिजूड. कोणाक भियेलो तो? बायलेक. चेडूं कोण सान मारतालें तेका पयलें आनी ताणें तुवें घालेलें कार न्हय रे. आनी ताणें म्हणलें कितें? आगो तूं आनी कितें उलयत गो? हांव तें कळकना. आतां हांव पेद्रू आपली जबाबदारी पाळटा. एक्ट ऑफ एफेसस चॅप्टर 2 वर्स 16 to 32. आख्ख्या लोकांक भियेना आनी सगळ्यांक तो पोरगोट करता. सगळ्यांक तो कितें करता? पोरगोट करता. कोण? जेजू सोमी म्हूण. आनी तो अशी आपली जबाबदारी पाळटा. आयज जायते मनीस आसात तातूंत जेजू कोण तो आमी सारकी नको. जेजू कोण तो आमी नको. कसो जाणो जातले हांव? पयलें जाणा जावंक गोठा तितलो वेळ कितें वाचात? बायबल वाचात. दुसरें पवित्र सभा कितें शिकयता? एक एक संस्कार घेवन उदीक देवाक कितें करात? लागीं येयात. तिसरें ल्हान ल्हान तुज्या मागण्यांतल्यान जेजूक सोद. बेबदे जेजू कोण म्हणटले? बेबदो. जायते मनीस अशे आहात हातूंत तर नेटाची पळोवशी, युट्यूबार वयशी जायते जेजूचे आड आयकूंक घेता. जायते
तेय काळार ते आड गेले आनी आयचे काळार बी आमी आड वेता. जेजू कोण तो आमी नको. थोडो वेळ आमचे दोळे बंद करुया. आमचे दोळे बंद करुया. हे पेदून एकट्यानूच सारको जबाब दिलो. हांव म्हज्या जिवितान देव कोण हें हांव सोदतां काय. खरेंसो दिसना तो देव. म्हजो मोग करतलो देव. म्हाका बक्षितलो देव. जाय ते भाशेन म्हाका मेळूंक येता. संस्कारांनी तो मेळूंक येता. देवाच्या उतरान तो आमकां मेळूंक येता. दुरेखा जिविताचे घडण्या वरवीं तो मेळूंक येता. म्हज्या घरान म्हज्या आवय बापाय वरवीं, भुरग्यां वरवीं, शेजाऱ्या वरवीं तो मेळूंक येता. ह्या उंड्याच्या रुपान तो म्हज्या काळजान येता. देव तो. हे देवाक हांव सोदतां. हे देवाक मेळूंक हांव संतोसतां. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Tus mozos tus mozodi bakani tuka asanta tus mozos na tus mozodoni bakani tuka asanta tus mozoada tus mojibon bakani tuka asanta tus mozo asro tus mojesus bakani tuka asanta tus Jesus varmoso sallo le kalashiro visvas mozo tushir diuta tu Shizu killo mozo mogani tuje oslo davo tuje sushieta tu Shizu sangat mozo pait velar hadar tuzo
गोपान तुझ्या संतोष कितलो तुझी जुराय मोसो कुर्बेसो सुंदीर कोसो तारो म्हज्या जिविताचो मोगाच्या भाव भयणांनो, आयज ह्या मागण्यांचो विशय जेजू बरो गवळी. जेजू बरो गवळी ह्या वेळार आमचे मुखार ह्या पवित्र वेदीचेर हाजीर आसा. तर आमच्या काळजांतान आमी खालतेकायेन त्या जेजूक नमस्कार करुया. सगळीं बसुया आनी आमी गीत घेवया. D29 D29 ह्या वेळार हें गीत आमी गायतले. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणां मोदी कोणे सांगता तुया वासा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणां मोदी कोणे सांगता तुया वासा. तुजें नांव घेता तुका मान दिता काळजांत सगळीं तुका वंदिता आमची मोदे राव जेजू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणां मोदी कोणे सांगता तुया वासा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणां मोदी कोणे सांगता तुया वासा. तुजो सोब आयकून तुजो मोगोल गुण संतोशान सगळीं तुका वागांता आमची मोदे राव जेजू. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणां मोदी कोणे सांगता तुया वासा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां तेगां जाणां मोदी
जेजूची उतरां आतांच आमी गायल्यान. जंय दोग वो तेग म्हज्या नांवान एकठांय जाल्यात तांचे मोदें हांव आसा. न्हयच दोग वो तेग पूण एके भाशेन ह्या गांवची पवित्र सभा ह्या वेळार हांगा एकठांय जाल्या. जेजू कोरांनीच ह्या वेळार आमच्या सांगाताक आसा म्हूण भावार्थान आमी सोत मानता. जेजूच्याच नांवान आमी हांगा आसा. आयज पासून जेजून आपलें गवळीपण दर एके क्रिस्ती भाव भयणी वरवीं चलयत आसा. खेरीत भाशेन हें गवळीपण तो आपल्या गवळ्यां वरवीं चलयता. आमचे गवळी बाब यादनीक हें आपणाक जेजून दिलेलें काम फुडें फुडें वता जाल्यार तांकां आमच्या मागण्यांची गरज. आयज यादनिकां पासत भेटयलेलो दीस हेच खातीर आमी हांगा ह्या वेळार मागण्याचे रितीन वांटो घेवंक एकठांय जाल्यान आमच्या गवळ्या फादर नातालिना खातीर मागूंक. जेजूचे गवळी संवसाराचे न्हय. संवसाराची जावं बोगोर बोगोर तांकां ताळणी येतली. संवसाराची आशा, संवसाराची पदवी, संवसाराची गिरेस्तकाय असल्यो ताळण्यो आमच्या यादनिकां सोल्ल्यो पयस काडूंक आमी सदांच जेजू भाशेन गवळी ते आसूंक आमच्या मागण्याची तांकां गरज. आमचे यादनीक मनीस आनी मनीस कशे आमच्या मागण्याच्या मोगाची तांकां गरज. ते बरें कोत्तात तेन्ना तांकां वाखाणूंक, ते चुकता तेन्ना तांकां समजून घेवंक आनी तांच्या वावरान तांकां सदांच आमचो सहकार दिवंक आमकां आयतीं कर. मोगाल जेजू, तुवेंच म्हणलाय हांव बरो गवळी. जेजू बरो गवळी आमच्या सांगाताक सदांच आसा. तो आमकां राखता, सांबाळटा. ताका आमचो मोग आनी हुस्को. आमी चुकता तेन्ना तो आमकां बक्षिता. बरो गवळी मेंढरां पासत आपलो जीव दिता. खरेंच जेजू आमचे पासत तुवें जायते कोस सोंसले आनी शेकी कुर्सार मेलय. सदांच आमकां सांगात दिवंक, सदांच आमची राखण करूंक तुजी खुशी जाली. देखून उंड्या सोऱ्याचें रूप घेवन तूं आमचें मोदें बिराड कोत्ताय. ह्या वेळार गायन करुया 822. परमेश्वरास चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. परमेश्वरास चलयता ताचेर सगळेच मोगाचे. पोसोलानु स्वर सोडगीचो आमचो देव आमचेर फाकुयता. सोमेस्ताक लागीं आपयता. आपणाची पोती सोमयता. पोसोलानु स्वर सोडगीचो आमचो देव आमचेर फाकुयता. सोमेस्ताक लागीं आपयता.
आपणाची पुती सोमयता परमेश्वराक स्वोचो लयता ताचेर सगळे मोगाचे परमेश्वराक स्वोचो लयता ताचेर सगळे मोगाचे जेसू तूं मोगाचो गवली तुवें सगल्यांचोच मोग केलोय जेसू तूं बोक्षितलोय गवली चुकलेल्यांक आनी वायट करतल्यांक तुवें बोक्षिली जेसू तूं शांती समाधानाचो गवली निराशी जाल्ल्यांक कोश त्रास सोंसतल्या सोवें तुवें सदांच शांत जालोय जेसू हें सगलें तुवें काम फुडें व्हरूंक आमकां मार्गदर्शन दिवंक तुजेच खोशयेन परमणें तुवेंच फादर नातालिनोक आमचो गवली कसो ह्या आमच्या कपेलान पाठयलाय बरो गवली मेंढऱ्या पासत आपलो जीव दिता आपलेंच मांस आनी रगत मनीस कुलाचे सरवणे पासत ताणें भेटयलें आनी होच आत्मीक चोरो दर दिसाक मिसाचे भेटेंतल्यान आमचो यादनीक फादर नातालिनो आमकां दीत आसा आमच्या कपेलाच्या जोम्यांक आनी संस्थांक आपली बरी बुद्ध आनी सहकार दिता समुदायाचो तशेंच हेर कपेलाचो वावर जबाबदारीन कुशलकायेन आनी काळजीदारपणान करता आनी हे तरेन आपल्या हाताखाल आसलेल्या परजेची भावार्थाची वाड जावंक तो भारी वावुरता आयज खेरीतपणी ताचो दीस पाळटना ताणें आमचे पासत केल्ल्या सोर बरेपणा पासत आमचें दिनवाशी मन आमी देवाक उबारुया वाकानी देवा बाबा वाकानी ताच्या पुता वाकानी पवित्रात्म्या रोजनाराक मोयमा आर्खा
तारुकाक वोंदून दिनवास सोडोयली बापोयन ताचेरूच देवो विस्वास मोगाच्या आत्म्याक वोंदून कापसाचे धुलो पावण्याक कालसाची मानून गायोन आनी मेंढरांक सोडून दिता. आनी आपूण पार काडटा आनी लांगडो तांकां उबारून व्हरता आनी दुस्पोटायता. तो मुशारेकार आनी ताका मेंढऱ्यांचे कांयच पडूंक ना देखून तो पार काडटा. हांव बरो गवळी. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखता तसो हांव म्हज्यांक वळखता आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. आनी म्हज्या मेंढऱ्यां पासत हांव म्हजो जीव दिता. आनीकूय मेंढरां आसात. तीं ह्या ओडपांतलीं न्हय. तांकांय हांवें हाडूंक जाय. तीं म्हजो ताळो आयकतलीं आनी असो एकूच हिंड जातलो आनी एकूच गवळी. हांव म्हजो जीव दिता आनी उपरांत तो परतून घेता देखून बाप म्हजो मोग करता. कोण म्हजो जीव जोंबून काडिना पूण आप कशेन हांव म्हजो जीव दिता. म्हजो जीव दिवंक म्हाका पदवी आसा आनी तो परतून घेवंकूय म्हाका पदवी आसा. ही आज्ञा म्हज्या बापाक कडली हांवें घेतल्या. देवाचे उतर हे व्हड उपकार. सगळीं बसुया. मोगाच्या भावा भयणांनो, आयकल्ल्या देवाच्या उतराचेर ह्या वेळार आमी ल्हानसो नियाळ करुया. नियाळाक आदार कसो? ह्या वेळार संवसारीक गवळ्याचें चित्र आमच्या मनांत आमी हाडुया.
एक गवळी आपल्या शेळयां सोवें कसो वागता जायत? गवळी आपल्या शेळयांक बेस बरो वळखता. तांचे गूण, तांची अस्कोताय, तांचे स्वभाव. आनी आमी शेळयो आमच्या गवळ्या सोवें कोण परी वागतात जायत? शेळयोय आपल्या गवळ्याक वळखतात. गवळी खंयसरूय आसूं ताचो ताळो आयकून ती ताच्या फाटल्यान वेतात. जेजूच्या काळार खूब मेंढरां आसतालीं आनी तीं राखूंक गवळी आसताले. ह्या गवळ्या मदें 2 तरेचे गवळी दिसून येताले. भाड्याचे मानाय आनी जाची खाशेचीं मेंढरां आसताले ते. भाड्याचे मानाय फकत पयशांक लागून मेंढरां राखताले. शेळयांचें तांकां पडून वचूंक नासलें. म्हयनो जालो ते पागाराक उबे. पूण एक बरो गवळी आनी जाची खाशेचीं मेंढरां आसलीं तो आपल्या मेंढऱ्या पासत कितेंय करूंक तयार. मेंढरांक खूंय बरो चोरो मेळटलो. दुसरीं जनावरां मेंढरांक खायत हाचो ताका हुस्को. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी. मेंढऱ्याचें म्हाका पडून गेल्लें आनी हांव म्हज्या मेंढऱ्या पासत जीव दिवंक तयार. इल्लो वेळ ओगीच रावून जेजू म्हजो गवळी. ताणें म्हज्या पासत जीव दिला. ताणें म्हजो इतलो मोग केला आनी आयज पासून करीत आसा हें नियाळुया. जेजू खरोच बरो गवळी आनी आमचे पासत ताणें जीव लेगून दिलो. जेजूक जाय ताचो ताळो आयकून ताच्या हिणांत आमी एकठांय रावलेलीं. जेजू आमचो बरो गवळी. आमी ताच्यो शेळयो. जेजू आमकां नांवान वळखता. आमची अस्कोताय, आमची चाल वागणूक, आमचे गूण तो जाणो. आमची ताका गरज. म्हजे हात, म्हजे पांय, म्हजो ताळो, म्हजें काळीज आनी म्हाका म्हज्या भाव भयणीची आसलोली जबाबदारी. आयज जेजूच्या सुवातेर आमच्या कॉपेलान आमचे यादनीक आसात. तांकां आमचे गवळी कशे आमी मानून घेता काय? आमचो कॉपेलांव फादर नातालिनो जेजूच्या नांवान आमचो खरो गवळी. ताका आमच्या जोण एकल्याचो हुस्को आसा. आमकां आपल्या शेळयांक तो बेस बरो वळखता.
आमकां देवाच्या उतराचो चोरव दिवन आमी जेजू बऱ्या गोवळ्याच्या ओदीक मोगान आनी भावार्थान वाडूंक ताकाच आमी चिटकून रावूंक थांबनासतना तो जायतो थोकोस घेता. तर ह्या वेळार आमी आमच्या फादरा पासत आनी ताचे फॅमिली पासत ह्या खेरीत मागण्या रितीन ओगेपणान थोडोसो वेळ मागुया. ह्या वेळार गीत गावुया D46. So tão sancta, Shelia caudar, Mochi furvi, Bitu soliar, Conuitosa, Satlo salvar, Surutaka, Subaudar, Tiutau visvas sodas tucit, Amma shilya gulya chisu, Eka sindam tuvasomo, Tiutau visvas sodas tucit, Amma shilya gulya chisu, Ekas hindan tuvasomo, Surga sakun, Aila devun, Dusmanatli, Sudun divuk, Bocha shilyak, Aila gewun, Sasnik jivit, Mojivaduk, Tiutau visvas sodas tucir, Amma shilya gulya chisu, Eka sindam tuvasomo, Tiutau visvas sodas tucir, Amma shilya gulya chisu, Eka sindam tuvasomo. आमचे गोवली आमचे भाशेन मनीस देवाच्या आदाराची तांकां गरज. तर हे वेळार आमची केरीत मागणी आमी देवाक उबारुया. मागणेचो जबाब जेजू बरे गोवळ्या आमकां राख आनी सांबाळ. सोगलीं परत एकदां म्हणुया. जेजू बऱ्या गोवळ्या आमकां राख आनी सांबाळ. आमच्या पाप साहेबान बिस्म साहेबान सोगल्या यादनिकांनी आपलो वावर फुडें व्हरतना जेजू बऱ्या गोवळ्याक आपलो मांस करून ताचेच देखीन वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जबाब
जेजू बऱ्या गोवळ्या आमकां राख आनी सांबाळ. आमच्या फिरगोचेन आनी कोपेलान वावुरतेल्या यादनिकांनी आपल्या शेल्यांक वळखूंक आनी तांचे कुशलकायेन तशेंच दुखांत वांटो घेवंक आनी तांचो बावाट दिसान दीस वाडोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. जबाब. जेजू बऱ्या गोवळ्या आमकां राख आनी सांबाळ. आमच्या यादनीक भावांनी आपलें जिवीत देवाचे सेवेक भेटयलां. ते आमचे फुडारी. ते आमकां दिता ती शिकवण आमी जोतनायेन पाळूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. जबाब. जेजू बऱ्या गोवळ्या आमकां राख आनी सांबाळ. आमच्या गांवांत यादनीकपणाची आपोवणी उत्पन्न जावंक आनी देवाच्या मोळ्यांत काम करूंक तरणाट्यांनी उर्बेन वावुरल्यार पुरो म्हूण तांकां बापाचो आदार मागुया. जबाब. जेजू बऱ्या गोवळ्या आमकां राख आनी सांबाळ. जेजू जायते तरणाटे सिमिनारींत पाद्री जावंक आपली आकारणी कोत्तात. पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन आनी पवित्र सोबेच्या मोना पोरमोणे तांणी आपली आकारणी फिक्रीन करूंक तांकां बळ आनी गोटाय दी. जबाब. जेजू बऱ्या गोवळ्या आमकां राख आनी सांबाळ. जायत्या पाद्रीच्या घोरांत जियेतल्या यादनिकांक बरी भलायकी आनी संवसारांत आसतना जेजूचे मिसांव जबाबदारेन पाळून देवा आदीन जाल्ल्या यादनिकांक सासणाचें सूख फावो जावंक बापा लागीं मागुया. जबाब. जेजू बऱ्या गोवळ्या आमकां राख आनी सांबाळ. आमी शेल्यांनी आमच्या गोवल्यांक आमचे ओत्मीक फुडारी कशे वळखून तांचो ताळो आयकूंक आमी आयतीं आसूंक आमकां कृपा मागुया. जबाब. जेजू बऱ्या गोवळ्या आमकां राख आनी सांबाळ. आमची कासकी मागणी आमी जेजूच्या पांयाशी दवरुया. जबाब. जेजू बऱ्या गोवळ्या आमकां राख आनी सांबाळ. ह्या वेळार आमी सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयलेले मागणे आमी बरोबर करुया. आमच्या बाप्पा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज सामका येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.